मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, स्वामी विवेकानंदच्या जिवितान घडलेली ही घडणी 1893 चिकागोन एक व्हडलें इंटरनॅशनल रिलिजियस मीट आसलें आनी ह्या वड सिनडान जेन्ना जायते धर्माचे वडिलांक आपयलो तेन्ना एक पत्रकार स्वामी विवेकानंद कडेन वचून अशें ताका विचारता, क्रिस्तांव आनी हिंदू धर्माचे हांचे दोनी धर्मा मदीं अंतर कितें जावन आसा? आनी तेन्ना स्वामी विवेकानंद ह्या पत्रकाराक असो जबाब दिता, क्रिस्तांव धर्मांत देव मनशाच्या सोदीक येता आनी आमच्या धर्मांत मनीस देवाक सोदूंक वेता. Christianity is a religion wherein God comes to meet his people, and in Hinduism people go to God. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी आदवेंताच्या ह्या दुसऱ्या काळांत आमी आसा आनी हो काळ आमकां एक खुशालकायेचो. देव मनशाक सोदूंक येता. देव आमच्या मोगा खातीर स्वर्ग सोडून आमकां जण एकल्याक मेळोंक येता. आनी ही खुशालकाय किरीत भाशेन पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो ह्याच उतरांनी अशें हें सोत उद्गारता आनी सांगता, सोयंबादान मनीस देवाची ओळख घेवन ओत्रेकता आनी हें ताची ओत्रेक फकत जेजू पूर्ण करूंक पावता. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. सर्वेस्पराच्या उपदेशाक पाळो दिवया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. आयची ह्या सेवा धर्मीचो वाचपाक खेरीत भाशेन हेंच आमकां उक्तें करता. आयचें पयलें वाचप मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, इसायास प्रवादी बरी करून ही उतरां सांगता, तुमी जरी देवाचे उपदेश जिवितांत पाळले जाल्यार देव तुमकां जायते देण्यांनी आनी कृपेन तो भरतलो. आनी हे खेरीत भाशेन इसायास प्रवादी सांगता, हे उपदेश तुमी विस्वाशी रावले जाल्यार देव तुमकां सांडचो ना आनी देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू शुभ वर्तमानांत आमकां जायते कडेन मेवता की होच देवाचो उपदेश आमकां मनशाक खेरीत भाशेन दिवंक तो आयलो. आनी एकूच ताचो उपदेश देवाचो मोग करत आनी देवाची ओळख तो आख्या मनशाक ओळख तो दिता. मोगल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हेंच ताची ओळख खेरीत भाशेन आमी भुरग्यांनी घेवंक जाय. आमी जरी देवाची खरी भुरगीं जरी जाल्यार आमी देवाक नाकारूंक फावो न्हय. देवाची टिका आमी करूंक जायना. आमचे जिवितान बरें आमी करूंक गरज. आनी आयची शुभ वटान आमी पळयता थोडो लोक जेजूचो आनी जुआंव बावतिसाचो टिका करतात. दे आर कंप्लेनिंग अबाउट जॉन द बॅप्टिस्ट एंड जीसस की जुआंव बावतिसाचेर देंवचार बसलो. जुआंव बावतिस्ट जेजूचो उपदेश देवाची वाट तयार करूंक सगल्यांक आपयलें आनी ताचेर देंवचार बसलो म्हूण दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग. दे स्टार्टेड क्रिटिसायझींग जीसस. ओ पोट्यो ओ पातक्या सांगता भोंवता. जेजू मनशा कुळाक मोग दिवंक आयलो आनी होच मोग खेरीत भाशेन आमचे सभेन तो वावटा आनी आमचे सभेन तो वांट्टा आनी आमकां ह्याच मोगान तो फुडें काडटा. आयज जरी आमी हांगा आयल्यान जाल्यार तोच मोग आमच्या काळजांत आसा देवाचो. आनी होच मोग देवाचो सान फ्रांसीस शावेरान जो जियेलो आपले जिवितांत, ह्या मोगा वरवीं ताणें जायत्यांक देवाचो आशिर्वाद तो जावंक पावलो. आयज ताजे आसणें ताजी कूड हांगा आसा जाल्यार आमकां जावन एकल्याक एक आशिर्वादाची खुशालकाय.
कित्याक तो आसा देखून आमी आयज खुशालकायेन येयल्यात, कित्याक आमी जाणाव बाबाटांत आमी येता तेन्ना देव आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें आनी आशिर्वादाची खुशालकाय आमकां दितलो. तर मोगाल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत हो मोग देवाचो आसूंक जाय. इव्हेंजलिम गावदीम हे पवित्र सभेचे दाखल्यांत पाप साहेब फ्रांसिसान 2016 ह्या वर्साक हो दाखलो हो डॉक्युमेंट हाणेन काडलेलो आनी हो डॉक्युमेंटान तो अशें बरयता, आयज संवसाराचेर नदर मारलें जाल्यार संवसार एक भिरांकूळ आनी गंभीर परिस्थितींत आसा अशें दिसता. कित्याक मनशा मदें देव नासलेलो कशें मनीस आमी जाल्यात. आनी एक मुखेल कारण तो म्हणटा, कित्याक पातोक आमच्या जिवितांत भितर सोलानी मनीस हाका लागून आपले अंतस्करण नासतले पर्यंत जियेता. Let me tell you this in English, it sounds very good. The great danger in today's world is the desolation and anguish born of a complacent and yet covetous heart, the feverish pursuit of frivolous pleasures and a blunted conscience. म्हणजे आयज मुखार प्रितीच्या बाबणीनो आमच्या जिवितांत होच विशय आमी घेवन घातले जाल्यार अशें आमकां दिसता की मनीस उपदेश नासतलो परी जियेता. Today the 10 commandments does not exist for us. We have made our own commandments. We have made our own rule. The modern world today goes with my rule, my life. देवान आमकां दिलां जिवितांत हे 10 मानमेंट आनी हे 10 मानमेंट खेरीत भाशेन देवान इस्रायल पोटशेक दिले तांकां जावन एकल्याक पवित्रतायेची जिवितांत फुडें काडूंक. कित्याक देवाक जाय ताची पोरजा एक पवित्र पोरजा भाशेन जिवलेली. पण आमी जाणाव हीच देवाची वाट आनी ओळख घेवंक जायते फावटी इस्रायल पोरजा चुकता आनी देव तांकां परतून परतून ह्या 10 उपदेशाचो खेरीत भाशेन तांचे जिवितांत ते नियाळ करून जिवंक तांकां आपयता. मोगाल प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे उपदेश आमकां जावन एकल्याक जायते फावटी जोड लागता. एक वोजे भाशेन हे उपदेश आमी पळयता. द 10 commandments are only a guiding principle for our life. They are like a yardstick to measure our spiritual life. आमी जेन्ना सेमिनरीन आसलोले तेन्ना आमचो सान फ्रांसीस डी सालिसाचे एक अशें म्हणप आनी शिकयलां ताणें आमकां एक स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. During the day we do an examination of conscience. आनी हे examination of conscience आमी 12 सुमार कोत्ता, 12:30 तो एक वेळ आनी सांजेचे एक दुसरें examination of conscience. पूण सांजेचे जेन्ना आमी आमची अंतस्करणाची तपासणी करता तेन्ना सान फ्रांसीस डी सालीस आमकां अशें म्हणटलो, ह्या 10 उपदेशाचे वयर तुजी जिविताची तपासणी कर. चेक whether you have lived these 10 commandments in your life. And if you have missed, ask God's forgiveness and tell God, tomorrow I will live these 10 commandments in a better way. जायते आमचे जिवीत मोगाल प्रितीच्या बाबणीनो अंतस्करणाची चौकशी नासतना आमी जियेता. अंतस्करणाची चौकशी नासतना जो मनीस जियेता ताका देवाचो आशिर्वाद सदांच उणे. पूण जो मनीस आपल्या जिवितांत अंतस्करणाची चौकशी घेवन आपलें जिवीत जियेता ताका देव आशिर्वादान बोत्ता आनी लांब युग ताका फावो करता. हेंच देवाचें बरेंपण मोगाल बाबणीनो. आनी जेजू ह्या 10 उपदेशाची जबरदस्तीन आमकां कांयच सांगिना, पूण तो एकूच सांगता, लव युअर गॉड अँड लव युअर नेबर. ह्या 10 मानमेंटाची तो फकत आमकां 2 बाजू आमकां दिता. एक बाजू देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर. मोगाल प्रितीच्या बाबणीनो, देवाचो मोग आमच्यान पेल्याच्या विरीत मोग करी नासतना रावूंक जायना आनी पेल्याचो मोग जरी आमी करता जाल्यार देवाचो मोग नासतना आमच्यान करूंक जायना. दे बोथ गो हँड इन हँड. पूण जायते फावटी आमकां फकत देवाचो मोग जाय, पेल्याचो मोग नाका. मोगाल प्रितीच्या बाबणीनो, पेल्या आनी देवाचो मोग करूंक जेजून आमकां शिकयला. आनी जरी आमकां तें अवघड लागता जाल्यार जिवंक आमी आमचे जिवितांत
बेसांवां नासतना आमी येता. मोगाल प्रितीच्या मोगाल बाबा भयणीनो, आमच्या गोंयांत एक बरें म्हणप आसा, सर्गीचें वाट शेजाराच्या आंगण्यांतल्यान सुरू जाता. द वे टू हेवन बिगिन्स फ्रॉम युअर नेबर्स कोर्टयार्ड. सर्गीचें वाट तुज्या शेजाराच्या आंगण्यांतल्यान सुरू जाता. आमकां जायते फावटी शेजारी नाका. टुडे वी आर लिव्हिंग इन अ वर्ल्ड विथ लॉट ऑफ इजम्स. इंडिविज्युअलिझम आयज आमच्या जिवितांत इतलें जालां. आपणेपण, दुसरें सेक्युलरिझम. देव नासतलें बरीन आमी येता. एक 2-3 दीस फाटीं एक ल्हानशें व्हिडिओ येयलें आनी this video gives us statistics that in England, in UK, for the last 20 decades, the number of Christians practicing religion has come drastically down. म्हणजे देव नासतलें परी आमचें जिवीत जालां. आनी जायतो आमचो लोक गोंयकार इंग्लंड वचपाक सोदतात. आतां इंग्लंडान कोण देव आहा की पयसो आहा? आमचे गोंयकारांक मन फकत पयशे करपाचें आनी आमी फकत पयस करूंक आमी लालयतात. बट इफ यू डोंट हॅव गॉड इन द फर्स्ट प्लेस, तुज्या जिवितांत तूं सदांच सांडटलो. आनी तिसरें इजम जावन आसा रिलेटिविजम. म्हणजे मनीस आयज आपलोच कायदो काडटा, देवाचो कायदो ताका नाका. मोगाल प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचे अंतस्कन आयज चवकशी करुया आनी आमच्या अंतस्कनाची चवकशी करूंक हांव आनी तूं खंय आसा. देवाचे उपदेश आमी पाळटा जाल्यार आमकां देव आशिर्वादान भरतलो. आनी हेच गूण आनी हेच आशिर्वादान भरलेले क्रिस्तांव देवाची भुरगीं कशें जावंक बापा लागीं बळ आनी आदार आमकां सगल्यांक ह्या मिसांतल्यान फावो कर म्हूण मागुया.